असा गीता गयाना तुझी जशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बोली भेटो जमल्या पत्का वळखता सम्या परता काकूळ तांची प्रार्था अर्गा पाटयता आदाला नेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमी विविध तरांची कामां करता. तुमकां कळीत आसा की आमच्या दिसपडत्या कामां सांगाता आमी मिसांव परगट करता म्हूण. वय आमच्या दिसपडत्या बऱ्या कामां मुखार आमी देवाचे मिसांव परगट करता. हे सर्व देवाक मानवचे तरी साबार जण आमकां द्वेशितले, कित्याक आमी देवाचे मिसांव परगट करता. देखून मोगाच्यानो आयची कस आमी आयतीं करया. हांव पातके देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सर सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो वो. ह्या पासत मागीर सदांच समका आवडी सगळ्या आदिदूतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलोत सोमिया काकलोत Krista काकलोत Krista काकलोत सोमिया काकलोत सोमिया काकलोत. प्रार्थया. मगाळ बापा, पडलो संसार तुझ्या पुताच्या कळत्यापणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडायलाय. तशें ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेश्वर अशें उलयता, इस्रायला सर्वेश्वरा तुज्या देवाशी परतून ये, कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेश्वराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर. बायला बदला आमच्या वांट्याच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. असिरियाच्यान आमची चडूण करूंक जायना, गड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें आविश्वपण पयस करून तांकां बरी करतलो.
सगळ्या म्हज्या खालसाण हांव तांचो मोग करतलो, कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा बरी पडटलो, सलका भाशेन तो फुलतलो, आनी लेबनोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळां घेतलो. नवे पांटे ताका फुटतले, ताका जैतून रुखाची सोबय आसतली आनी लेबनोनाचो परमल आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गांवांचे पीक काडटली. एके दाखवली परी ती फुलतली, लेबनोनाच्या जाका सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राइमाक मुर्ती कडेन आनीकी कसलो संबंध आसा? हांवूच तांचे मागणें आयकता आनी तांकां राखता. हांव एका पाचव्या सुरुरुका सारको, म्हजे वरवीं तूं सफल जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो उतरां समजून घेवं, जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सरस्वराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पदकी मनशां तांचेर आदलोवन पडटात. देवाचें उतर हें: देवाचे वडुका. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. काकुलदारा देवा म्हजी काकुळट कर, भोव काणवाल्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दूत म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कंतांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पदक्याच्या चिखलांतलो. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. तूं आशेताय मनशाच्या सती जिवनाक, तर बोर म्हजी जानवाय म्हज्या अंतस्करणान. हिसप झाडाच्या पाळ्यान उदक शेणोवन म्हाका निर्मल कर, आनी हांव साफ सुपाय जातलो. म्हाका धुवन काड आनी हांव इमाप्रास दवो जातलो. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा, आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका, तुजो पवित्र आत्मो म्हजे तावन काड व्हरिनाका. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. तुजे सोडवणेचो संतोश परत्यान हांवें बोगोसो कर. एक उदार मन दिवन म्हाका थीर कर. सरेश्परा उगड म्हजें वोंट, आनी म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडूं. म्हजें तोंड तुजी कीर्तना वाडटलें. Alleluia gavya soumya garcia, taja pavit nava ogli kusarya. Alleluia gavya soumya garcia, taja pavit nava ogli kusarya. स्वताचो आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या मनांत हाडटलो. Alleluia gavya soumya garcia, taja pavit nava ogli kusarya. Alleluia gavya soumya garcia, taja pavit nava ogli kusarya. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पळया, हांव तुमकां वागटा मोदें बोकरें कशें धाडटा. देखून सर्पां बरे चातूर आनी पारव्यां बरे सादे बोळे जाया. मनशे लागीं सत्रेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जेरबान मारतले. म्हजे पसत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जर्तेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जर्ती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता
करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण तें घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बागार तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापोय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक दंड दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलाव मोडले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत ती रावता तो बचाव जातलो. एक शहरांत तुमी दगदितना आनी शहराक पळोवन वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशा पोत येवच्या आदी इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवन काबार करचे नात. देवाचे उतर हें वगळी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भोवानो. फाटल्या थोड्या दिसांतावन आमी आयकून आसा जेजूच्या मिसांवा विशीं. आमी हरेकलोय ताचो पाटलावदारी जावन आसता ताच्या मिसांवांत आमी मेतेर जावंक मेट काडटा आसतना कितें पुरा जावंक आसा आनी कसलें अनुभव तुका जातलें, ताची प्रतिक्रिया कसली आनी हातूंत तुका कितें फावो जातलें, ह्या सर विशीं जेजू आमकां समजणी दिता, शिकवण दिता. प्रत्येक जावन आपल्या शिसांक हंत वेळार हंत लागून आपणें शिकवण तांकां दिवनूच आसा. कित्याक ताका कळीत आसलें थोड्याच वेळान ह्या थोड्या तेंपा उपरांत हांव तांचे सांगी आसचो ना, तांच्या बरोबर हांव आसचो ना. ताच्या उपरांत तांणीच मेट घेवन निर्धार घेवन जे कितें आपणें तांकां शिकोवन दिलां तें तांणी मुंदर व्हरूंक आसा. अशें म्हणटा आज भोव अपुर्बायेचो एक दाखलो ताणें आमकां दिला. पळया, हांव तुमकां वागता मोदें बोकरे कशें धाडटा. वय, शीप अँड वोल्फ आमकां कळीत आसा तांचो स्वभाव. ते एकादाराचो मोवाल आनी काळतेपणाचें जिवीत जाल्यार बोकऱ्यांचें आनी एकल्याचें एकदम रिवोल्ट बरें फ्युरियस असलें तांचें जिवीत. असल्या दोन पांगडां मदें हे आमचे शिस मदें येतात जेजूची बरी खबर परगट करूंक, ताची सुवार्ता प्रसार करूंक. वय सबार फावटी आमी चिंतचे आसा मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार, जेजूचे मिसांवान मांडील जावचें म्हळ्यार खंयसर आमी रिक्त आसतना रेड कार्पेट वचोन पळय बरी पॉप्युलर जावन आपोवन दिवचें. सोलम इन्विटेशन. हांगासर जेजूचो पाटलाव करता आसतना तुका रेड रोजस घालून तसल्या कार्पेटान स्वागत करचें न्ही. ताच्या बदलाक जेजू ताच्या कडक उतरांनी जाप दिता. जर तर जाय की तुका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा, म्हजो कुरीस व्होवंक खुशी आसा, तर ह्या सर संगतीक तुवें तयार आसूंक जाय. पूण आखरेक तूं कश्टांत सांपडटा आसतना तुका कितेंच वाट दिसना, कितें करचें म्हण कळना, कशें हांवें मुखार वचचें म्हण तुका भोगनातल्या वेळार तो तुका भोव अपुर्बायाच्या धैर्याची उतर सांगता. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. थंय आसो व्हडलो असो भरवोसो जेजू क्रिस्त आमकां आपयलो तो
असल्या संदर्भार आमी कश्टांत आसा म्हणून ताका भोगतना तो आमकां सांडून गळयना, तो पाठी सारना. भागार तोच मुखार येवन पवित्र आत्म्याच्या प्रभावान तुम्ही कितें उलय जाय म्हणून तुमकां त्याच वेळा कळीत जातालें. वय खंडीत जावन आज सकाळी हांव धैर्यान आज इंग्लीश म्हणून चिंतून इंग्लिशान रिफ्लेक्शन करून आयलो. साक्रिस्ट येताना म्हणूंक लागले कोंकणींत मिस म्हणून. तुका हांव चिंतलें आतां म्हाका पवित्र आत्म्यांत म्हाका धैर्य दिजे, बोल दिजे, ह्या विशीं देवाचें उतर परगट करूंक. वय खंयच्या संदर्भार आमी जेजू तेंपात येवन जेजूचेर भरवसो दवरून आमी मेट काडटा, त्या संदर्भार तोच आमकां आधार जाता. कशें जेजूची शिशी साबार पावटी वांकडे वाट धरली तरी, साबार पावटी सोलवले तरी तांचे थंय एका तरेचें धैर्य आसलें. कित्याक आपलो मास्टर सेवियर जेजू क्रिस्त आपणा संगी आसा, तेंच तांकां धैर्य दितालें. आनी तांकां कळीत जालें केन्ना जेजूक कुर्सार मारलें आनी ताजें मिसांव संपलें तेन्ना तावन तांकां काम सुरू जालें. आनी परतून परत तोच जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावन तांच्या मदगत आयले वेळार तांचो जीव परत नवो जावन उपसलो. परतून तांकां धैर्य मेळ्ळें, उत्साह मेळ्ळो आनी तेंच्यान परत सुरू करतात. पळय मोगाच्या भावान भयणी, साबार फावटी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थी यशस्वी जाता, तर फावटी दंडाळटा, तर फावटी शेळयता. पूण त्या वेळार कितें करूंक जाय? कशें शिसूय सोलवलें, धैर्य सांडून फाटी गेलें, पूण केन्ना तांकां जेजू परत भेटलो, तांच्या मदगांत आयलो, तांकां परत जीव मेळ्ळो. तसो आमी चिंतूंक जाय. केन्ना आमी सोलवता, केन्ना आमचो भावार्थ दंडाळटा, तेन्ना आमकां परत त्याच जेजू क्रिस्ताचो उगडास येता. तो आमचे संगी आसा, आमच्या मदगांत आसा, तर खंडीत आमकां परत धैर्य मेळटा. कित्याक तो आमचो मोग करता. थंयच कालच्या दिसा होसेया बुकस्तानांत पयल्या वाचप अशें आसा, सर्वेस्पर अशें उलयता, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर हाडलो. पूण कितले चड हांवें ताचो तांकां उलो केलें, तितलें चड ती म्हजे तान पयस सरले. वय एका कुशीन जेजू आमचो मोग करूनच आसा आनी एका कुशीन आमी पयस वचूनच आसा. तर परत तोच जेजू क्रिस्त आमकां उगडास सांगता, हांव तुमचो मोग करूनच आसा. म्हज्या विचारांत वांटले तरल्यांक केदींच सोडोनी ना, कित्याक हांव तांचे संगी आसा. ह्या उतरा बराबर आमचो भावार्थ आमी घट करया, आमच्या पात्येंत आमी तीर रावया आनी अशें ताचो पाटलो करूंक सदांच आमी तयार आसून तोच पवित्र आत्मा आमकां धैर्य दिवन आमच्या जिवान बऱ्या रितीन मुखार वचोंक आमकां कुमो करून दी. दयाळ मोगाळ बापा, पातकी व्हरतरी आयल्या हे घरी, काणी करपून तुका वाय मुंदून तुका भेटोवन दिता, मोगाचा सुवास पिता, स्वीकार कसो माता, ओ तामचे तुझे बेसान, ओ तामचे तुझे बेसान. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा, पातकी व्हरतरी आयल्या हे घरी, काणी करपून तुका. म्हज्या भाव भयणीनो,
म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापा मानता दचलें जावं म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मानाकांनी मेमी आमच्या नक्की पैसे वाघ सुरेश पोर म्हणून की सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बेल्यो वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचे सुख सोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफल कर. हे आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमची सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सुरेशपराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा आनी सर पदवीधर आनी सस्ताच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दिन वाचोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाळवारता ताचें पुनर्जीवन परगडता तीर बरोवशान ताच्या महिमेवन जेन्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सरकार आनी संसार बदला उंच गीत तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उंच गीत तुकाचे. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्रात्म्यान दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचें. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ने कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक खरात. Bavarta sogot pergetuya. जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन मरणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडवणी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेलें तुज्या पयस सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवत बापा पीटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन परसो बरोसो दवर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीचें काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेले समेस्तांक तुज्या परसले मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरी देवाची मेळे सांगाती भाग्यवान सुजयती सपती भाग्यवान धर्मतान सर कळ्ळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका
ससनाच्या ससनाम. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात धरून थानंच शिकले प्रार्थन आता सर मी सांगता म्हणून दीर्घ घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज समकाय, तुझी खुशी करता तशी संस्कार सांग. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी. आमी आमचे केल्या शिता तशी पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोव दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्त्य आमकां दी. सर्गेच्या बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शेणांत रेखतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुमया जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दमता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय म्हाका सो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कपलुतक. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कपलुतक. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ते शेळेच्या जेवणा आपयल्या ती सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे प्रेमचे म्हाका फावना, तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तुजे दय आनी हांव ताचे दय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. दिसते जीव दिल्लोलो, मोग तुजो पुरो. भुयाका सोरून सोम्या, भुयाका सोरून. मोगाजाक पेटोवन आसूं, ससान पासून उरून.
प्रार्थया. बापा, येद्या वर्त्या देण्याने तुवें आमकां बरलाय. सासणाच्या जिविता देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्त शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Carmel domna sopci sai bini asam sumatuka magniam chingel vargisada zondi ashirvada जिये पर्व सरताना आपटून पडताना ये आमच्या दारा बेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निमताना जेजूक एक सांगे कोता कुशिकाची करून पियादा. कार्मेल दोंगरा सोबची सायबीनी आसम सोमान तुका मागणी आमची गेल वर्गी सर्गा सोंदी आशीर्वादा. मुगार पुत्रा सोवे औका मरी आशीर्वादी आमका. बगेन कुसाची कुरवेन निवारक आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन.